नमस्कार. हाच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. घडामोडी भरपूर आसात. परत आजूय बी सुप्रीम कोर्ट मेरेन, विधानसभा मेरेन, गोंयभर कितें चल्लां तें एक एक करून जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं आमकां जॉइन जातात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आनी सुरवात करया असेंब्ली भितर कितें जालें, जंय स्पीकर आपल्या चेंबरा भितर मोगोच्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर आजूय हियरिंग घेताले. लौकीक, व्हॉट इज द अपडेट? कितें घडलें आज? प्रमोद, काल जेन्ना ही नोटीस येयली एमजीपीचे एमएलए सुदीन ढवळीकरांक, सगळे कडेन चर्चा सुरू जाल्ली. आयज ऑर्डर दिता काय कितें सभापती एके तरी मॅटरान, अशें पयलीं चर्चा सुरू जाली. सगळ्यांक उत्सुकता आसली आयज कितें तरी वेगळें एक ऑर्डर जावपाक शकता वा कितें जातलें सगळ्यांक आसली. पण थंय गेल्या उपरांत एक 15 मिनटाचेर तेंचे मॅटर आसले ते. सुदीन बाब आनी तेजे एडवोकेट सभापती मुखार गेले. तेंचे जेन्ना हे डिफेक्शन जाल्लें तेजे उपरांत 3 मेक तेंच्यांनी एक पेटिशन सभापती मुखार मूव केलें. आनी ते मूव केल्या उपरांत रोखडेच तेंच्यांनी आनी मातशें करेक्ट हें ना, एडिशन काय ना, कंटेंट सेम आशिल्ले, पण कंप्लायन्स ऑफ रूल मातशे चड आसले दुसऱ्या हितून. ते तेंच्यांनी 10 मेक मूव केले. आनी ते मूव केले 2 पेटिशनां. म्हणजे हियरिंग जेन्ना चालू आसलें तेन्ना 2 पेटिशनां सभापती मुखार आसली. हियरिंग फूल कंप्लीट जालें. पण आतां सभापतीन तांकां आपोवन इतलेंच जालें की 2 पेटिशनां आहा, सो तुमी खंयचे दवरता, पयले दवरता काय दुसरे दवरता. ते एक खंयचे विड्रॉ करपाचे, कंटेंट भितरले सेम आहा. तेंच्यान सांगलें आमी फर्स्ट वन ते विड्रॉ करता आनी सेकंड वन दवरता. हो इतलोच आयज सभापती मुखार कामकाज हियरिंग आसलें. हियरिंग अशें न्हू, ते जस्ट तेंचे परमिशन तांकां सांगलें तेणी एक खंयचें पेटिशन विड्रॉ करपाचें म्हणून. सो ते मागीर एडवोकेटान तांकां सांगलें आमी फर्स्ट वन विड्रॉ करता आनी सेकंड वन आहा ते दवरता. कंटेंटा भितर कसले म्हणजे कसलीच चेंजीस नासले तितून. दुसरे मागीर ते आमकां उलोवपाक मेळ्ळें बाकीचे गजाली. सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसले तेजे कितें जालें. सो सुप्रीम कोर्टान तांकां पयलीं 8 तारखेक लिस्टिंग आसलें. 8 तारखे उपरांत ते आतां 8 तारखेक मॅटर येवना, मागीर चेंज जालें. पण चेंज जावन दुसरे खंयचे डेटीक ते लिस्ट जाल्लें ना मॅटर. मागीर तांकां आनी गजाली जाल्यो की सुदिनान मागीर आनी गजाल सांगली की आमची केस स्ट्रॉंग आहा, आमचे पार्टी अगेन्स्ट, पार्टीच्या अध्यक्षा अगेन्स्ट दुसऱ्या कोर्टांनी चॅलेंज जाल्ली आनी ती पार्टीच्या फावरात लागल्या. दीपक ढवळीकर तितून पार्टी असले अध्यक्ष म्हणून, ती एमजीपी पार्टीच्या फावरात लागल्या आनी त्या खातीर ह्यो केस तेंची एमजीपीची स्ट्रॉंग आहा म्हणून सुदिनान सांगलें. हो जालो असेंब्लीचो. दुसरो एक मुख्यमंत्र्यान मिटिंगो स्टार्ट केल्यो, ते राती लेट सुद्धा मिटिंग चल्ली. ती काल 30 डिपार्टमेंटां त्यांनी घेतली. सगळे डिपार्टमेंटान तो 3 वाटे गेले, 3 ग्रुप केले डिपार्टमेंटाचे. काल 30 डिपार्टमेंटाचो तेंच्यांनी लास्ट ग्रुप आहा तेज्या वांगडा मिटींग जाली. तितून मेन आसले ते पुलीस आसले, इंडस्ट्रीज आसले आनी हे सगळे बजेटाचे तयारी खातीर खुबशी म्हणजे तेणी भितरले डिटेल्स कितें येतले ते डिस्क्लोज करना. पण आपलो फोकस आसतलो म्हटल्यार तेणी रेव्हेन्यू जनरेशन, रिफॉर्म्स हाडपाचे हेच्या भितर ऍडमिनिस्ट्रेशना भितर. आणि दुसरे गजाल आनी एक म्हणजे एज्युकेशन हितून खूप चेंजीस जातले. म्हटल्यार न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लागतली. त्या भायर इंडस्ट्री वॉटर आमचे बॉयलर हितूंतले आनी स्कील डेव्हलपमेंट इतले खुबशे कोर्सीस बंद आहा, खुबशे क्लासी पयलीं जाताले ते बंद आहा, त्यो तेणी स्टार्ट करता म्हणटा तेणी अनाउन्स केले. तेजे उपरांत ही मिटींग जी जाली ती सगळे डिपार्टमेंट हेडा बरोबर जाली, वा कन्सर्न डिपार्टमेंटातलो कोण कोण मेन स्टाफ लागता तेज्या बरोबर हे सगळे डिस्कशन जालें. तेजे उपरांत आता म्हणटा ते ह्या सगळ्या जे 11 मंत्री आहात तांकां मेळटले तेंच्यो प्रायोरिटीज तेंच्या डिपार्टमेंटाचेर ते अंडरस्टँड जावन घेतले. तेजे उपरांत ते आमदाराकूय मेळटले. आमदारांच्यो प्रत्येक आमदाराच्यो त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे कितें प्रायोरिटी लिस्ट आहा ते समजून घेतले आनी ते सगळ्या आदाराचेर ते मागीर तेजे फूल बजेट तयार जातले. ह्यो सगळ्या मिटिंगान तेणी आनी एक गजाल जाली म्हटल्यार रिफॉर्म्स आनी नव्यो गजाली करपाक सोडून इंटर डिपार्टमेंटल खुबशे इश्यू आसले. एक इश्यू आसता 2 डिपार्टमेंटाक 3 डिपार्टमेंटाक लिंक आसता आनी तो तेंचे इश्यूज आयिल्ल्या कारणान तो सॉल्व जानासलो. तो सॉल्व करपाक आनी ताका उपाय काडपाक, ते कशें सॉल्व करप, ते इंटर डिपार्टमेंटल ह्या तितून कशी वाट काडप हे काडपाक ताका हेल्प जालो म्हटलें तेणी. दुसरे म्युनिसिपालिटीचे मागीर म्हटलं की ते स्वयंपूर्ण गोवा हितून म्युनिसिपालिटी घेतले आनी तांकां जे फूल कंप्लायन्स रिपोर्ट दितले. प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक 1 कोटीचो एक प्रोजेक्ट मेळटलो, तो तेणी अनाउन्स केलो.
राजकीय मळाचेर लौकीक कितें आहा म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनाचो बोवाळ प्रचार कसो चल्ला सगळ्यांचो कोणाची प्रचाराक नीट आसा आनी एक आसा की भारतीय जनता पक्षान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आपले पॅनल्स घाल्यात की बाकीची जाका आमी विरोधक म्हणटात ते तांची एक संघटीत पॅनल्स तयार जातात आतां काय अजुनूय ते जाल्ले ना. ओके प्रमोद आता एक्झॅम्पली म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाचे दोन हे जाल्या एक 6 म्युन्सिपालिटी 7 म्युन्सिपालिटी कडेन 5 म्युन्सिपालिटीचे हियरिंग आहा ते वेगळे म्हणजे त्यांचे जरी नॉमिनेशन फायल जाले थोडे विड्रॉल जाले केपेची म्युन्सिपालिटी तितून आहा केपेचे विड्रॉल जावन 3 जाण अनअपोज सुद्धा येयले पण त्यांचे फ्युचरात ते कोर्टाचे डिपेंड आहा म्हणजे कितें जातले ते आणि काल जशें आमी डिस्कस केले म्हणजे प्रत्येक असेंब्लीचे जे वास्को फायट जावपाचे वास्को फायट ही विदीन बीजेपी भितरू ते कम्प्लीट आहा मागीर संकल्पाक दोग तीग जाणांनी विड्रॉ करून संकल्पाक सपोर्ट केलो मागीर आमी सीसीपीचे हे केले पण ओवरऑल बीजेपीचे ते काम सगळ्या म्युन्सिपालिटीन म्हणजे सिस्टमॅटीक प्लॅन केला पळय न्हू आमकां ओपोजिशन तितले स्ट्रॉंग दिसना सगळ्या म्युन्सिपालिटीन पयले पण ओपोजिशनाचे ह्या थोडे कडेन आहा ते इंडिपेंडंट ग्रुप आहा ते आमकां स्ट्रॉंग दिसले. प्रमोद थँक्स अ लॉट लौकीक. परत गरज पडल्यार तुजी म्हऱ्या येता. थंयच्यान हांव मुखार वतां फोंड्या आनी विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक कितें चल्लां फोंड्या? म्हाका दिसता ज्या दिसाच्यान वॅक्सिनेशन स्टार्ट केलें हांगा फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जवळ जवळ आयच्या दिसा 1000 वॅक्सिनां कंप्लीट जाल्ली आसा सगळी टोटल. त्यान भायर सेपरेट हे केल्ले आसा अरेंजमेंट केल्ले आसा जे फ्रंटलायन वर्कर आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां लागून स्पेशल थंय अरेंजमेंट केल्ली आसा म्हणल्यार अजूनय लोकांनी फाटा वयर जे आसा तेंच्यांनी बिंदास येवन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भितर ते वॅक्सिन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवन घेतल्या जाता अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा सगळ्यांक. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार 2015 ते आतां 2021 पर्यंत जे सिवरेजीचें काम चल्लां फोंड्या भितर सगळे रस्ते खणून दवरल्या पण तेंची डेडलायन म्हणटा ती ना की केन्ना पर्यंत हॉट फिक्सिंग जातलें आनी सिवरेजी काम कंप्लीट जातलें म्हणून सगळ्यांक आपोवन म्हणल्यार गॅसीची पायपलायन घालपाचें काम चालू आहा मागीर ते सिवरेजीचें काम चालू आहा सो सगळ्यांक आपोवन मिटींग घेवन तांकां विचारलें की तुमची डेडलायन तरी कितली म्हणून सो 20 मे पर्यंत सगळे फोंड्याचे सिवरेजीचें काम कंप्लीट जातलें आनी 20 मेच्या उपरांत हॉट फिक्सिंग घालपाक ते तेंच्यांनी सांगलां मोकळीक दितले म्हणून सगळ्यांक. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार सध्या इलेक्शनाचे वारे गळपाक लागला. पयरूच एक फोंडा फर्स्ट म्हणजे राजेश वेरेंकर हे जे गोवा फॉरवर्डांतल्यान म्हाका म्हणटा एक्सपेल केल्ले जावं ते म्हणटा आपूण राजिनामो दिलो म्हणून सो तांणी एक व्हडलोसो एक महिला मेळावो घडोवन हाडलो आनी खास करून त्या महिला मेळाव्याक गेस्ट म्हणून दिगंबर कामत आयिल्ले आनी आमी जेन्ना तांकां विचारलें की कितें काँग्रेसीचे कशें कितें हांगा फोंड्यान तुमी कितें तिकेट बीन दिवपा संदर्भात कितें हे हालचाल चालू आहा काय म्हणून तेंच्यांनी सांगलें ना हे सगळे जे आसा अध्यक्ष जे आहा गिरीश चोडणकर ते ठरयतले टिकेटी आपूण ते फ्रेंड म्हणून अटेंड केल्ले म्हणून सो त्या वटेच्यान एमजीपीचो एक महिला मेळावो मोठ्या पद्दतीन चालू आहा सो ह्यो सगळ्यो घडामोडी सध्या फोंड्यान चलतात. प्रमोद एक गजाल आहा की जर दिगंबर कामत राजेश वेरेकराच्या फंक्शनाक आयलो रवी नायक आज सिवरेजीक लागून जे रस्ते फोडल्यात ताजे मिटींग घेता कितें दिसता विवेक जेन्ना 2022 किंवा 2021 एंडाचें हें इलेक्शन लागीं पावतलें कोण खंय आसतलो असो फोंड्या बोवाळ आसा? एक वटेच्यान राजेश वेरेकर हो पयलीं इंडिपेंडंटूय रावल्लो आसा खंयच्याच पक्षाचो आदार न घेता. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचोय आतां एक मनीस म्हणजे वेंकटेश नायक हो दादा तेणें आतां आपूण उमेदवारी फोंड्याच्यान भरतलो म्हणून सांगलां. दुसरे वटेन बीजेपीक अजून कोण तिकेट कोणाक दितलो हें अजून ठरलेलें ना आनी मुख्य म्हणल्यार आमदाराचें अजून डिसिजन कांय कळिल्लें ना की खंयच्या सायडीन रावतले ते हे सगळे आनी एक काही म्हयन्यांनीच हे दिसतले. प्रमोद थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमचे क्रायम आनी लिगल रिपोर्टर मुकेश कुमार आमकां जॉयन जातात. Mukesh, will start with what happened in the Supreme Court today with respect to the mining case, and then we will go to the other stories. So tell us first about what happened in the Supreme Court. The mining case was supposed to come for hearing. What happened about that?
Pramod, mining matter was listed on the serial number 8, but Supreme Court heard today till the serial number 6, and later all the matters, or we can say that board were discharged. So there was no hearing today in the mining matter, but it is expected that next week it may be listed again. Pramod. Second issue, Mukesh, is regarding the double murder case at Fatorda. So police have cracked the case. They have brought the accused back. Any updates regarding that? What was the motive and the postmortem report as far as that case is concerned? Yes, postmortem report has confirmed that both were killed by hitting by a sharp object. It may be iron rod, most probably. One iron rod was recovered by the police at the crime scene. So it seems that that was the murder weapon. But about motive we're talking about, before joining this ground zero, I was trying to talk to one senior officer who is directly monitoring the case. So he said that give me some time, I'll let you know, because investigation is in the preliminary stage. Today the accused are brought to Goa and then produced before the court, and police remand has been taken by the police for 5 days. So he was saying that we are in the preliminary stage of the investigation, but it seems that other sources says that all 3 accused were some time back working for the victim Miguel, and some money was due. So he was not paying that money, that's why he got killed. But we cannot say. There may be a robbery angle also, that money may be due, but they wanted to rob the victim and to recover that money. So this may be another angle. So as we get, we will update our viewer. And one news I want to give you here, Pramod, in the you remember a few months back there was one murder in Toda Parvari. Vilas Mehtar activist was killed. So in that case, accused Shailesh Sethi had applied second time before the MAPSA court for the bail. The court has rejected his bail. Judgment is not uploaded yet, so we can't say that on which grounds the second time bail has been rejected. But the update is the court, MAPSA court, has rejected the bail application of Shailesh. Before I let you go, Mukesh, just one more thing, if you can throw a little more light as far as the double murder case is, that commendable work by the police. They cracked it within 24 hours. How did that happen? Because the last update that police also got in Goa was the bike was left very close to Vasco railway station. So how was that tracking done and how was the arrest made? If you can tell us more about it. Yes, the first lead police got from that scooter only. So it was evident that they have left Goa through the train. And then police started electronic surveillance. Basically, mobile numbers of all 3 accused were put on track. And prima facie, it seems that those police officers are not revealing that how they have actually tracked down. But mobile number was tracked somewhere in the Maharashtra area. So it was learned that the train passing through Ratnagiri onwards to Mumbai, they might be boarding in that train. So after that, Fatorda police, led by the SP South Goa, Pankaj Kumar, informed the Mumbai police, and some help was taken from the local police, and they were tracked at the Dadar railway station. And there Mumbai police first apprehended them, and later on it was handed over to Fatorda police. Thanks a lot, Mukesh, for joining with us. हांव तुमच्यान मुखार वता बार्देजांक. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा अपडेट्स? पॅनल्स बिनल्स क्लियर जावपा लागली? कितें चित्र स्पश्ट जाला आनी कितें चल्लां बार्देजांत? प्रमोद, आता म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाचे आता जर हे केलें जाल्यार आयच्यान सुरू जाल्लें कशें दिसता. कित्याक काल राती बीजेपीचे 20 वार्डांचे 20 कॅन्डिडेट त्यांच्यानी डिक्लेअर केले. तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेंच्यांनी. ते प्रेस कॉन्फरन्सीक एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसलो, मागीर म्हापसाचो MLA जोसुआ डिसोजा आसलो, आनी जे हळदोणा मतदारसंघाचे 2 वार्ड जे म्हापसा म्युनिसिपालिटीक लागतात, तो हळदोणचो MLA ग्लेन सोजा टिकलो आसलो, आणि बाकीचे बीजेपीचे कार्यकर्ते असल्यानी त्यांच्यानी 20 वार्डान 20 कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता असताना भितर 45% महिलांक त्यांच्यानी हे दिला. म्हणजे 9 महिला भितर आसा 20 भितर, आणि भितर
8 नवीन चेहरे आहात आणि बाकीचे जे एक्स काउन्सिलर चेअरपर्सन हे 5-6 जण असतात. दुसरे आयज म्हापशाचो एकवट जो बीजेपीच्या विरोधान जो आसा भितर काँग्रेस आसा, MGP आसा आणि बाकीचे हेर पार्ट्यांचे हे आसा तेंच्यांनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. भितर तेंचे बाळू फडके हेंनी लीड घेतलेली आणि 15 वार्डांचे कॅन्डिडेट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आणि फाल्यां तेंच्यांनी उरलेले 5 कॅन्डिडेट आहा ते फाल्यां ते डिक्लेअर करतले आणि तेंचे अशें आहा की गेली 25 वर्सां जाली अजिबात म्हापशाचो कांयच विकास सांगना. तर विकास करपाक लागून आमकां मतां दिवपाची आणि जर आमचे फाल्यांचे आमचे कॅन्डिडेट निवडून येतले जे काउन्सिलर जातले 1 वर्स पळयात ते कांयच करिना जाल्यार ताका सरळ ताका वचून जाब विचारा अशें तेंच्यांनी हे केले आहा. दुसरे बाकीचे बीन अपक्ष बी तेंच्यांनी बीन हे चालू केल्ले आहा, प्रचार आपलो चालू केल्लो आहा. ही म्हापशाची अपडेट आसली. थँक्स अलॉट श्याम. पण एकच गजाल बिफोर आय लेट यू गो, सद्याक विरोधकांचे पॅनल म्हणजे कित्याक भारतीय जनता पक्षाचे पॅनल आसतलें हाजे विशीं कोणाच्याच तकल्यांक दुबाव नाशिल्लो. विरोधकाचे पॅनल एक टक्कर दिवपा सारके फॉर्म जाला अशें दिसता. जाला म्हणजे भितर आतां विरोधाच्या हितून पळोवंक गेल्यार जो पयलींचो सुधीर कांदोळकर जो आसा पयलीं बीजेपी आसलो आणि तो गेल्या असेंब्लीच्या टायम म्हणजे बाबुशाच्या निधना उपरांतचे म्हापसाचे इलेक्शन जालें तेन्ना तो बीजेपी तेन्ना ती बीजेपी जोशुआक तिकेट दिली आणि जेन्ना सुधीराक तिकेट दिवंक ना तेन्ना तो नाराज जाल्लो आणि तेन्ना तो काँग्रेसीन गेलो आणि काँग्रेसीच्या हितून असेंब्लीचे म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यांनी हे केल्ली. म्हणजे आतां हे जे तेंच्यांनी म्हापसाचो एकवट म्हणून केला त्याचो मेन हे म्हणटात तो सुधीर आसा आणि सुधीरा बरोबर दुसरो जो मोगो पक्षाचो कॅन्डिडेट आसलो बाळू फडके हो त्याच्या बरोबर जॉईन जाल्लो आसा. आणि ते बाकीचे असे जर हे केले जाल्यार चडशे विरोधानूच म्हणजे बीजेपीच्या विरोधानूच सगळे आहा. पूण दुसरे वाटेन एक दुसरो बोडगेश्वर विकास आघाडी हे बीन आसा. हे जे भितर आहा चडशे शेतकरी संघटनेचे आसा. जो NCPचो सरचिटणीस जो संजय बर्डे आहा तेणे तो आणि त्याच्या बरोबर काही जे शेतकार जे बेजार जाल्ले आहा ते त्याच्या वांगडा आसा आणि तेंच्यांनी बोडगेश्वर विकास आघाडी म्हणून केल्या आणि तेंच्यांनी आपले 8 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या. जशें जर पळोवंक गेलो जाल्यार एके वाटेन बीजेपी आसा आणि बाकी विरोधान जे कितें आहा ते काँग्रेस, MGP, गोवा फॉरवर्ड ही एक जाल्ले आहा. NCP आणि बाकीचे हे करून दुसरो एक फ्रंट जाल्लो आहा आणि अपक्ष म्हणून आणि 7-8 जण आसा. म्हणजे हे जर केले जाल्यार एक बीजेपी म्हणून एक सायड आणि बाकीचे विरोधक म्हणून 2-3 फ्रंटा जावन ते एक सायड अशी जाल्ली आहा. थँक्स अलॉट श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता मकबुला म्हऱ्याक. पेडण्यां कितें चलता तें जाणून घेवया. मकबूल, कितें आहा परिस्थिती राजकारणाची बी बाकीची बी? तर पेडण्यां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचे तशें कितें व्हडल्या प्रचाराच्या किंवा अशें डोर टू डोर तशें दिसना. लोक जे दिसताले तशें कांयच दिश्टी पडनात. फक्त एक एकटे वचून असं मेळटा तशें दिसता. पण टोटल 37 कॅन्डिडेट रावलेले आसात. तातूंत 17 लेडीज आसा आणि बाकीचे जेंट्स आसात. आणि पेडण्यान आता सध्या इश्यू व्हडल्या हितून घासता ते पाणी विशयाचेर खंय तरी इलेक्शनाचेर मातशें प्रेशर येवं शकता की पाणी प्रत्येक जाग्यार म्हणजे पेडण्यान जे गांवां आसा थंयसर खूप पाण्याचे प्रॉब्लेम जायत आसा. आणि त्याच बरोबर आता मोपाचे एक आसा आणि मोपाचे जो इश्यू आसा ते फुडले जे इलेक्शन आसा 21 थंयसर असो हे जावं शकता सर. आणि एकंदर पेडण्यान इलेक्शन वातावरण असो दिसना सर. नॉर्मल चलता. बिफोर वी गो टू मोपाची इश्यूचेर मकबूल एक गजाल की ऑब्वियसली थंय बीजेपीची पॅनल आसा. विरोधकांच्या दृश्टींतल्यान कितें एक पॅनल शेप घेता काय कांयच जायना? ना सर तेंचे कांयच जायना. म्हणजे विरोध आसा तेंचे हितून पण ते आता दाखोवन दिवचे ना सर. शेवटी कशें लोकांचेर मायंडान दवरलेले आसा. ज्या टायमार दाखोवंक जाय त्या टायमार दाखयता अशें हे जाल्लेले आसा. सध्या एकच पॅनल प्रभावी दिसता.
प्रभावी दिसता सर. आणि असंच जे पक्ष रावलेले असतात, इंडिपेंडंट जे रावलेले असतात त्यांचे काम बरेच चालला, पण शेवटी पॅनल कशें ना, जनताचेर आसा. एक कॉम्पॅक्ट पॅनल कशें ना, भारतीय जनता पक्षाच्या पॅनला अगेन्स्ट दुसरे एक पॅनल पॅनल कशें ना. सांगू शकना सर. म्हणजे ना सर ना, म्हणजे शेवटी कशे मिक्स भाजी जसा म्हणपाचे अशें शेवटी 10 आसा त्यांचे, पण तेतून सुद्धा जे इंडिपेंडंट रावले ते काही समर्थक असतात, अशें आसा परिस्थिती. दुसरे मकबूल, बिफोर आय लेट यू गो, मोपाच्या बाबतीत जो विशय काढलो थंय परिस्थिती कितें आसा सध्या, गांववाल्यांची भूमिका कितें आसा आनी ऑन ग्राउंड परिस्थिती कितें आसा? तर ते शेतकऱ्यांचे एकच जिद्द आसा, ते आमी कशेंच दिवचे ना. कोणी कितले हे करूनी म्हणटात, आमी आपली जागा जितले वयता किंवा कितें सरकारान केला आमी दिवचेच ना. तांकां जाय जाल्यार सरकारान दुसऱ्या कडसून करचे, पण ते ठाम आसात. आणि हेच्या फुडें ते आता ओगी रावलेले आसा, पण फुडें सुद्धा ते आंदोलन करपाचे तयारीन आसा. शेतकऱ्यांनी म्हणजे खूप सहन केलेले आसा या पयलीं, म्हणजे जे आपले जमीन गेल्या त्याच्या खातीर तेंच्यांनी स्पष्ट सांगलेले आसा की आमी विरोध करतलेच म्हणटात ते सर. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव परत एकदा आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्या वता. लौकीक, एक गजाल जी काल जाली विथ रिस्पेक्ट टू गोंयचे आमचे अधिकारी, 5 जाणांचे IAS पदार बढती जाल्या. प्लीज टेल अस अबाउट इट. ओके, एक ऑर्डर अशी पयली म्हणजे खूप पेंडिंग हे आसलेल्यो प्रमोद, म्हणजे खूप पेंडन्सी असली एवरी टाइम, म्हणजे एवरी तितलो टाइम जालो की एक ऑफिसर प्रमोट जायत आसता केंद्रांतल्यान. ऑर्डर येयली की ही ऑर्डर मातशी येयली ती खूप वर्सांनी मध्ये खूप गॅप पडले. पयलो ऑफिसर मिनीन डिसोजा 1998 तो ऑफिसर सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर म्हणून कामाक लागलो. तो साऊथ गोवा उपजिल्लोधिकारी म्हणून कामाक लागलो. खुबशी डिपार्टमेंटां त्यांनी एक्सायज मागीर टुरिझम सारखी डिपार्टमेंटां त्यांनी पयलीं हाताळ्ळ्या. दुसरो ऑफिसर नारायण सावंत जे आता इलेक्शन ऑफिसर म्हणून, चीफ इलेक्शन ऑफिसरान एडिशनल इलेक्शन ऑफिसर म्हणून काम पळयता. तिसरे संजीत रॉड्रिगीज जे CCP मागीर इंडस्ट्रीज आनी मोठ्या मोठ्या खात्यांनी तेंच्यांनी डायरेक्टर बी म्हणून काम पळयलां ते आहा. चौथे आहा ते संजीव गडकर. तेजे उपरांत यतीन मरळकर ते स्पेशली तेंचे आमी काम पळयलें पर्सनल डिपार्टमेंटान वा GAD डिपार्टमेंटान. ते अंडर सेक्रेटरी ते मागीर एडिशनल सेक्रेटरी मेरेन तेंच्यांनी काम पळयलें. सो ते प्रसाद लोलये, पांचवे आहा ते प्रसाद लोलयेकर. तेंच्यांनी आर्ट एंड कल्चर, आता हायर एड्युकेशन सध्या त्यांनी वेगळी डिपार्टमेंटां प्लस खुबशे फावटी ते मुख्यमंत्र्याचे OSD स्पेशल OSD म्हणून तेंच्यांनी काम पळयलां. आनी लास्ट ते आहा ते मायकल डिसोजा जे अंडर सेक्रेटरी फायनान्स टू खूप वगत त्यांनी फायनान्सानूच काम केला गोवा गव्हर्मेंटान. एडिशनल सेक्रेटरी फायनान्स पर्यंत आसले. आता ते जिपाडाची जबाबदारी घेवन ओल्ड गोवा ते जिपाडान काम करतात. 6 ऑफिसर गोंयचे तांकां IAS ऑफिसर म्हणून बढती मेळ्ळ्या. आनी तेंचे आता IAS जाले उपरांत तांकां एक 30% कितें काळ आसता तो आपल्या स्टेटीन ते उरला ते तितलो आपल्या स्टेटीन 30% टायम आहा तो सर्व्हिस दिवपाक मेळटा. बाकी तांकां दुसरे कडेन म्हणजे दिल्ली, म्हणजे गोंयच्या आखमोट कॅडरान जस्ट स्टेटी आनी युनियन टेरिटरीज येता थंय तांकां सर्व्हिस दिवची पडटली, थंय तांकां काम करचें पडटलें. प्रमोद, थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ सोंपला. एकच गजाल सामकी इम्पॉर्टंट, राजकारण चलता, म्युनिसिपालिटी सारकें राजकारण चलता तेन्ना वॉर्ड लेवलाचेर चलता आनी एक वातावरण तयार जाता, मातशी गरम हवा तयार जाता. एक गोंयकार म्हणून सगळ्या कडेन एकच विनवणी की ही पॉलिटिकल रायवलरीज उरूं, तातूंतल्यान शत्रू किंवा एनिमीज तयार जावचे न्ही हाची जतनाय आमी गोंयकार म्हूण घेवया. इतलेंच सांगता, थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.